जेरुसलेमाक या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, ह्या पोचोलीत नव्या दिसाची कृपा आनी शांती तुमकां आवडेता. आमच्या गोंयांत आयज पवित्र सभा 2 प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस सोवरता. गेल्ल्या वर्सा परी ह्याय वर्सा भावार्थाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडूंक आमकां तितली सोंपेपणां मेळूंक नात. तरी पूण हे चालू परिस्थितींत आधुनीक कालावेल्या उपायांचो फायदो काडून भावार्थ्यांक जेजूची ओळख दिवंक दोतोनीच्या केंद्राचो वावर चालूच आसलो. आमचे शिराव हो गौलीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय मनान धरून हो वावर सगळे जबाबदारेन आमी फुडें व्हेलो. आयची समोरवणी जावन आसा तेंगशी ह्या सगळ्या कार्यावळीची. जेजू वेगवेगळे तरेन लोकांक शिकवण दितालो. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा तो लोकांक शिकवण दितालो. एकाच जाग्यार रावून न्हय पूण गांवांनी नगरांनी भोंवून लोकांक पापाची बरी खबर परगटतालो. लोकांची परिस्थिती वळखून घेतालो आनी तांकां सोजमता ते भाशेन शिकोवंक वावुरतालो. चालू परिस्थितींतल्यान पर्यान जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आमचो क्रिस्ती भावाक जिवंक फावो जाल्ल्या सोबात उपकारा आनी देण्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमचे दिनवासनेचें मन बापाक उबारुया. जशें आमचे पयलीं सांगलां, हे दोतोनीचें वरोस आमकां जायते त्रास जाल्यात. पॅन्डमिकाक लागून भुरगीं दोतोनीक पावूंक ना, क्रिस्मस जालो, कुमिया उरलो, फुडें गेला. तरे भाशेन आमचो दोतोनीचो वावर आमची फिरगोजीन आनी हेरांय फिरगोजांनी ह्या अंदूच्या वर्सा इतलो सुफोळ जावंक ना. पूण तरी आसतना पवित्र सभा शिकोवपाची सभा आपलो संदेश परगट करता आनी हो संदेश परगट करून देव संदेशकाराक आपयता आनी संदेशकाराचें केंद्र वावुरता. तातूंत वावुरतल्या सगळ्यां खातीर मागुया आनी अदीक करून आमच्याय संदेशकारा खातीर मागुया. जायते फावट हो वावर आमी करूंक चुकल्या देखून बोगसणे मागुया.
आवय बापूय, सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वांनी आनी भावार्थान वाडोवंक जावन आसा आमची मुख्य जबाबदारी. पूण कांय फावटी ही जबाबदारी पाळटना आमी तांचे जबरदस्ती चलयल्या. तांकां आसा तशी मानून घेवंक, तांचे गूण शेगूण वळखूंक, गरज तेन्ना तांकां शाबासकी दिवंक आमी फाटीं सरल्या. आनी हे तोरेन जेजू तुजो मोग तांकां वांटूंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर. भुरगे, क्रिस्ता जेजू ल्हानपणांतल्यान तूं तुज्या आवय बापायच्या उतराखा रावन तांकां रिस्पेक्ट मान दिवन जेलोय. मागण्या वरवीं तूं सदांच तुज्या बापाक एकवटून रावलोय. आमी कांय फावटी आमच्या शिकपानूच गोल जावन उरल्या. मागण्याक आमी वेळ दिवन चुकल्या आनी अशे तरेन तुजो सांगाट आमी पयसायला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुटकर. क्रिस्ता काकुटकर. सोम्या जेजू भावार्थान भुरग्यांक आकारूंक जावन आसा एक आमची मुखेल जबाबदारी. हें तुजें कार्य आमी फुडें व्हरतना आधुनीक काळांत उपकारता तसली शिकवण दिवंक वेगवेगळे उपाय आमकां फावो जाल्यात. चालू परिस्थिती मनान दवरून भुरग्यांक नवे पद्दतीन दोतोन शिकोवंक आमकां ह्या वर्सा जायते सोयीक मेळ्ळे. पूण कांय फावटी आमी ताचो फावो तो उपयोग करूंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकुटकर. सोम्या काकुटकर. सौर पदवीदार देव आमची काकुटकर आनी आमची पाखां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
बापा तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोम्य आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. इसायास राजाच्या मरणाच्या वर्सा एका उंच सिंहासनार बसलेलो हांवें सोरेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलेल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले शेराफीम. हांकां जोड एकल्याक 6 पाकोटे आसले. ते एकामेकाक आडून म्हणटाले, पवित्र 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 दोनबरांचो सुरेस्पूर. सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. अशें आदोतल्याच्या आवाजान बुनयाद हाडली आनी देव मंदीर दुबरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोलगिऱ्या बेजार हांव आसा, कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेल्ल्या ओठांचो मनीस आनी मेल्ल्या ओट्याच्या मनशान मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दरबाराच्या सोरेस्परा राजाक हांवें पळयलें. तेन्ना एक सेराफीम वेदीवेलो चिमक्यान उज्याचो एक कोळसो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंठाक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंठाक लायला, तुजें पातळ काडून उडयलां, तुजें खोटेपण बक्षिलें. आनी सोरेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हणटालो, कोणाक धाडटलो, कोण आमचो संदेशकार जायत. हांवें पोर्तिपाक केलो, हो पळय, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब दिवया. गायन करून B3 देवाचो सोग दितू. Divina Santo,
बागेऊन पावलून कोरिंतरांक बरयलेले पयले चिठी वेले वाचत भावा भयणांनो, हांवें तुमकां पोरगोट केला, तुमी मानून घेतला आनी धीर भावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें पोरगोट केला तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. बरें तर पयले सुवातेर जी हांवें शिकवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका पासून मेलो, ताका निखिपिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिसती पडलो. त्या उपरांत एकाच फाल्यां 500 अदीक भावा भयणी दिसती पडले. हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. म्हाका दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दवरता. सो शेवटी म्हाकाय 20 वर्सां आदीं जल्मलेल्याक दिश्टी पडलो. तो धर्मदुता मदें हांव निमाणो. देवाचे पवित्र सभेक हांवें धुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदूत म्हणून फावना. तर देवाचे कृपेन हांव धर्मदूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ली करपाक निर्फळ जावंक ना. पूण पोरतेंच जाल्यार दुसऱ्या ओन सगल्या ओन हांवें अदीक भाव केला. म्हजेच वस्तुंगी न्हय, पूण म्हजें सवें आसा तें देवाचे कृपेन. एकाच उतरान तें पोरगोट करताच तेंच हांव पोरगोट करतां आनी तेंच तुमी सोत मानता. देवाचें उतरें. सगळीं उबीं रावया. आनी मनशाक धरता तसले खारवी हांव तुमकां करतलो. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंचतालो आनी तो जेनेझारेत तोळयेचे दोळे उबो रावसलो तेन्ना थंय तोळयेचे देगेर ताणें 2 वडीं देखलीं. खारवी देवून रांपणी धुताले. तांतलो एक व्हडें सिमांवचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तान मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी व्हड्यार बसोन थंय तान तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातोच ताणें सिमांवाक सांगलें, खोल उदकान व्हडें भायर मार आनी मासडी धरूंक तुमच्यो रांपणी उडयात. ताका जाप दिवन सिमांवान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोस केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत ताका इतली खूब मासडी पडली की रांपोण पिंजताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या व्हड्यान आसलेल्या भागीदारांक तांणी कुणां करून आपयलें. ते आयले आनी कुडूंक पावसर दोनूय व्हडीं भरलीं
ते पडेना फुडें सिमांव पेदरून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सोडशिल्लो पेल्यान सोर, सायब हांव एक पातकी मनीस. आनी तो ताचे बरोबर आसलेले तितले पडलेली मासली पळोवन सारकेंच तोटाकले. तेच परी सिमांवचे भागीदार आसलेले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून सिमांवाक म्हणलें, भिवू नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक दवरतलोय. आनी ओडीन तोडीक काडून सगळे साडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रेरीच्या बाबा भयणीनो, पोप फ्रांसीस आतांचो जेन्ना ताका वेंचून काडलो 2013 वर्सा जेजुईत तो, तेन्ना ताचे लागीं एक पाद्रीन इंटरव्यू घेतलो आनी ताका पयलो विचार केलो, हू इज जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो असो विचार केलो. तेन्ना ह्या प्रस्नाक ताणें जबाब दिलो, हांव एक पातकी. प्रिदेच्या बाबा भयणीनो, ह्या पोप फ्रांसीस साक ताणें हो जबाब दिलो आनी हे भाशेन पातकी म्हूण सांगतोच सगळे घडये चिंता आसतलो, पोप कितें सांगता, हांव एक पातकी म्हूण. फिगर ऑफ स्पीच गायड ओ लिटरेचर म्हणून आसात तसलें तें, पूण तो सांगता आपूण एक पातकी म्हूण. खालतीकायेन ओळखून घेता आपूण एक पातकी मनीस म्हणून. मागीर 2015 परतून देवाचे काकुतीचे वरस म्हूण परगट केलें. आनी कित्याक लागून ताणें परगट केलें काय म्हूण ताचे लागीं परतून विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें, आपणें तें परगट केलां. कोण भाशेन म्हणटा, आपूण प्रिजनान आसलो बोलिव्हिया, थंय म्हाका बोगसणे मेळ्ळे आनी देवान म्हजी काकूट केली. आनी हे भाशेन म्हणटा, आपल्या सगळ्या पातकांतलो ताणें भोगशिलो. आपूण म्हणटा कुमसाराक वेतालो 15-20 दिसांनी आनी म्हाका दिसतालें खरेंच देवाची काकूट म्हजे सगळे आसली. येदो वडील जावन तरी आसतना 1.2 मिलियन कॅथलिकांचो वडील तो, पूण देवा मुखार खऱ्यांनीच खालतीकायेन विथ आटर ह्युमिलिटी ओळखून घेता आपूण पातकी म्हूण. प्रेदेच्या बाबा भयणीनो, तशें आयच्या दिसा आमी पळयता पवित्र सभा शिकोवपी सभा, पवित्र सभा 2 दुतांची सभा, 2 दुतांचे बांदलेली सभा. आनी आयची तिनूय वाचपां आमकां हेंच सांगता, हेचो विशय जो आमी विचून गेल्ला, जेजू लोकांक शिकयतालो. आयच्या पयलें वाचप आमी आयकलां इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. देव प्रवाद्याक आपयता आपलो संदेश मनशांक परगट करूंक. आनी हो प्रवादी कितें म्हणटा, हांव मेड्या वोंटांचो. आनी जेजू ताचे मेडे वोंट नितोड करता. बोडव्याक धाडून ताच्या वोंटाक इंगो लावन ते म्हणटा, हांवें तुका नितोड केला, वच आनी म्हजी बरी खबर परगट कर.
आनी जेन्ना इजायास प्रवाद्याक तो सांगता ही बरी खबर परगट कर, वो प्रवादी एके भाशेन म्हणटा हो पडे हांव आसा, तुजी खुशी करूंक हांव येता, हांव संदेशकार कोणाक म्हूण धाडटलो तेन्ना तो राजी जाता. हो पडे हांव येता, तुजी खुशी करूंक हांव येता. तर पयल्या वाचपान आमी पळयलां कोण भाशेन हो प्रवादी देवाच्या कार्याक मुखार सरता आनी आपल्या जिविताचो जबाब दिता. आनी हे भाशेन देव ताका धाडटा थंय वचोन राजा मुखार तो देवाची बरी खबर परगट्टा. न्यायच्या दुसऱ्या वाचपान आमी बागेवन पावून कोरिंथकारांक बरयलेल्या चिठींतल्यान आमी वाचलां काय बरें वाचप जें आमी आयकलां आनी ह्या वाचपांतल्यान आमकां संदेश मेळ्ळा. हांवें तुका परगट केलां तें तुमी मानून घेतलां आनी तीर बावाडटान सांबाळटात. त्या शोक वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास करता. बागेवन पावले चिठीन आमकां उगडास करता. हांवें तुमकां तें परगट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो बावाट निर्फोड. आनी तो म्हणटा हें शोक वर्तमान हांवें तुमकां परगट केलां तें म्हजें न्हय, म्हजे पद्दतीचें न्हय, पूण तें हांवें परगट केलां जाल्यार क्रिस्तान तें परगटूंक तो म्हजे सांगाता आसा. ताणें आपली कुरपा म्हाका दिल्या देखून तो म्हणटा हें तें हांवें एकाच उतरान तें परगट करता, तेंच तुमी परगट करता, तेंच तुमी सोत मानला. तें म्हजें न्हय, म्हजें सोंसतोंगी न्हय, पूण म्हजें सोमें आसा तें देवाचे कुरपेन तो परगट करता. तर तो ओळखून घेता देवाची कुरपा ताची सोमें आसा आनी देव ताका हे कुरपेन बोड दिता ही बरी खबर परगटूंक. आनी आयच्या शोक वर्तमानान आमी पळयता कोण भाशेन जेन्ना शीस आख्खी रातभर कोस्ट केल्या उपरांत कांयच पडूंक ना तेन्ना जेजू पेद्रूक सांगता तुजी रांपोण दोरयांत घाल. तांच्या बरोबर ओड्यार बसून तांकां लोकांक शिकयता आनी उपरांत रांपणी मासली पडटा की इतली मासली पडटा आनी हें सगलें पळोवन ते तोटाकता आनी अजापता. आनी पेद्रू म्हणटा म्हजें सरशिल्लो पेल्यान सर, हांव एक पातकी. आनी हे भाशेन हें सगलें ताणें अणभवल्लें तें पळोवन ते एके भाशेन म्हणटा आमी पातकी, वी आर नॉट फीट टू बी कॉल्ड एपोसल्स. तरी आसतना देव तांकां आपयता, वेंचून काडटा आनी पाठयता आपली बरी खबर परगटूंक, आपलो संदेश परगटूंक. प्रेदेच्या भावा म्हणिनो आयची वाचपां आमी केरीत भाशेन आयच्या दिसा आमकां उगडास करता पवित्र सभा, दोरदूतांची सभा. तर आमकां दोन वस्तू ह्या आयच्या वाचपांतल्यानी शिकोवन दिता. पयली सुवातेर आमी खालतीकायेन ओळखून घेवंक आमी सगळीं पातकी देवा मुखार आनी देवाचे येवजणे मुखार आमी सगळीं पातकी. आनी दुसरे वाटेन देव आमकां आपली काकूट दाखयता. देव आमकां आपली काकूट दाखयता. आनी ही काकूट आमी अणभवता. सगळे आमी देवाची काकूट अणभवता आनी अणभवले आसतली तेन्ना आमकां कितें भाशेन बेश्टी उतरां न्हय ती आमच्या तोंडांतली, पूण आमच्या काळजाचे खोलायेन घडये आमी देवाची काकूट अणभवल्या. हें तर आमी अणभवूंक ना जाल्यार आमी फुडें वचूंक पावचे नासले.
आनी ते देवान न्हिचून काडलेले फुडें वेचे नासले. हें जावन आसा दुसरे सुवातेर मिसांव. आनी ह्या मिसांवाक देवाच्या एके भाशेन सगळे मानून घेता. इजायास प्रवादी म्हणटा, हो कोणी हांव आसा, म्हाका धाड तुजो संदेशकार कसो, तुजी बरी खबर परगटोवंक हांव तयार आसा. तशेंच बागेवन पावलो म्हणटा, हांव ती म्हजे सोस्तंगी परगट करिना, देवाची कृपा म्हजे सोमे आसा ती परगट करूंक म्हाका बळ दिता. प्रेदेच्या भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवाची काकूट जाय. देखूनच गरज आसा आमी पातकान जियेना जावंक, पूण देवाची काकूट आमी आमच्या जिवितान आपणावंक. आनी व्हडल्यान व्हड पातक म्हटल्यार एरोगन्स. आमी देवाक आयकना. देव आमकां आपयता आपलो संदेशकार जावं, थोडे आमी ना म्हणटा वा आमी एके भाशेन एरोगन्स दाखयता, तें जावन आसा आमचें पयलें पातक. दुसरे सुवातेर आमकां खेरीत भाशेन देवाचो पवित्र आत्मो आमचे सोबे आसा आनी तो आमकां चलयता. तर आमकां पवित्र आत्म्यान भरता. देखूनच ज्या बावतिस्म आमी घेतला त्या दिसांतल्यान आमी जेजूची फाटलावदारां जाल्या. आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीजस, नॉट टर्निंग बॅक. त्या सोत आमी ओळखून घेवया आनी हे गायनांतल्यान आमी जायते फावट जॉयफूल नेम्साचेर आसा ते आमी परगट्टा. आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीजस, नॉट टर्निंग बॅक. तर आमचो सोमोन देवा सोबे आनी खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्या सोबे आसा. देखूनच देव आमचे सोबे आसा आनी देवाचो आत्मो आमचे सोबे आसा. देखून सगळ्या तरेच्या ताळण्याचेर आमच्यान जैत व्हरूंक जाता. देवचार आमचे सोबे ताका कसलीच पदवी ना, न्हय म्हूण तो आमच्या जिवितान येसस्वी जावचो ना, जरी तर आमी पवित्र आत्म्या प्रमाणे आमचें जिवीत फुडें व्हरता. देखूनच गरज आसा ह्या पवित्र आत्म्याच्या धिरान जेजूची बरी खबर आनी बरे खबरेचेर परगटणार आमी जावं. तरी आसतना आमी पळयता जेन्ना जाय ते नुस्तें पडलें आनी ते सगळें पळोवन अजापले आनी तोटाकले, पूण तरी आसतना जेजू म्हणटा ताका म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें साणून जावं आपल्या जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापायक मानायक आनी सगळें साणून ताणें ताचो पाटलाव केलो. तर प्रेदेच्या भावा भयणीनो, आयज आमी देवाक दिनवास मेळया. आमकांय देव आपयता तेन्ना आमकांय दिसतलें आमी वसोत पातकी, आमचे लागीं जावचें ना, घडचें ना. पूण असल्या वेळार देवाचे हात आमचे सोबे आसता, पवित्र आत्मो आमचे सोबे आसता आनी जेजूय आमचे सांगाता आसता. देखून भियेन आसतना ह्या प्रोबेदा भाशेन, बागेवन पावलो भाशेन आनी खेरीत भाशेन पेद्रू भाशेन आमी जण एकलो जावन आसा मिशनर, जण एकलो जावन आसा संदेशकार. हो देवाचो संदेश परगटोवंक देव आमकां आपयता आनी राजा बादशाया कोणें मुखार तो आमकां धाडटा तेन्ना आमी भिवची गरज ना. तोच सगळें आमच्या जिवितान फुडें व्हरता आनी आपलो वावर, आपली येवजण, आपली सोडवण मनशांक पावती करता. हें संत आनी असलोच अनुभव आमी घेवन आमच्या जिवितान खरें जेजूची नीज पाटलादारां कशी जिवंक, जेजूचे बरे खबरेचे धर्म दूत जावंक आमकांय आपयल्या. आमी जाणा बागेवन पावलो कितली पिडापीड दितालो, सावलो तो आसलो, क्रिस्तांवांक मार फार करतालो, तेन्ना जेजू ताच्या जिवितान भितर सरलो तेन्ना जो पातकी आसलो, जो कातकी आसलो,
जो पिडाफीड दुमाडो दितालो तो जेजूचो 2 दूत जावन पावलो. 2 दुतां बरोबर 12 बरोबर तो नासलो. तरी आसतना तो म्हणटा हांवें सगल्याहून अदीक बरो वावर केला. देवाची बरी खबर सगळ्यांक परगट केल्या. आनी आमी पळयता बागेवन पावलोच्यो चिठी कितल्याच लोकांक ताणें जेजूची बरी खबर परगटली. ती आयज एका नाट शेलान आमचे दोळे मुखार दवरल्या. ज्या जेजूक तुमी कुस्सार मारलो तो पुनर्जिवन जालो. हीच ती बरी खबर ताणें परगट केली आनी खबरेक बरी खबरेक ताणें साक्षी दिली. तर आमी हेंच करून ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आदार मागुया. उबी रावया आनी आमचो बावाट एकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता देवा, सोर पवित्र बापा, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या स्पुतान आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समोलो आंकवारी ताण चोरलो पोसला ताका ताणें पोस सोसले ताका कुस्तार चोरलो तो मेलो आनी ताका मिठी पिलो तो मेल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पवित्र त्या बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पात्रांचे भोगसाणे उरिचें जिवनपण सासणाचे जिवीत. आमेन. पवित्र सभा 2 दुतांची सभा आनी आमकां जण एकल्याक जेजूची कोरी आनी नीज फाटलादारां कशी बरी खबर परगटूंक आपयल्यात. ह्या परगटणेन आमी एकली ना एकसुरी ना. देव आमचे सांगाता आसा, जेजू आमचे सांगाता आसा, देवाचो आत्मोय आमचे सांगाता आसा. हें सोंत ओळखून घेवंक आमकां कृपा मागुया. आमचो बाप साहेब, बिस्म साहेब याज्ञीक आनी म्हत्वाची आपल्या आपोवण्यांतल्यान जेजूची शिकवण पोरचेक दितना भावार्थाचे दिशेन ते वावरूंक आनी आपले पोरचेची आत्मीक वाड जावं तांणी फावो ते उपाय घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपल्याक मतां सोदून घेवचें मत पयसावून कोणाचेरूच आड उलयनासतना पूण स्वता पासत झुजूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आपल्या लग्ना दिसा भुरग्यांक भावार्थान वाडोवपाची भास देवाक दिली ताचो उगडास मनान हाडून जेजूच्या मोगान आनी पवित्र आत्म्याच्या धीरान जिवूंक तांकां शिकयल्या पुरो म्हूण
बापा लागीं मागुया. देव संदेशकारांनी आनी शिक्षकांनी आपले आपणे मोगान आनी सेवेच्या मनान जिवन आपल्या हाताखाल आसलेल्या भुरग्यांक शिक्षणीक तशेंच भावार्थीक जिवितान वाडून समाजाचे बरे नागरीक जावन तांकां फावो आसलेली पुर्ती शिकवण दिवंक जबाबदारेन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज आमच्या गोंयांत आनी 2 प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस समोर उमता. सोमेस्तांक क्रिस्ती भावार्थान आकारून हाडूंक आनी जेजूची बरी खबर सगळ्यांक शिपडावंक वेगवेगळ्या कार्यावळी वरवीं क्रिस्ती धोन शिकवणेचें केंद्र भार घेवन वावुरता. केंद्रान वावुरतल्यांक तशेंच केंद्राक आपखुशेन आदार सहकार दितल्यांक कुडी ओतम्याची बरी भलायकी आनी वावर करूंक मनाचो उजवाड आनी उमेद दी म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाड बापा, ही आमची खांती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. हो कोणे हांव आसा तुजी खुशी करूंक हांव येता. आमी जण एकलो संदेशकार. देवाचो संदेश आमचे जिविताचे चालींतल्यान वागणुकेंतल्यान आमी दुसऱ्यांक दुसरो क्रिस्त जावंक आमकां आयती कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भेटणेच्या वेळार गायन गावया C8 बापाक मानना. Bolívar.
मोज्या बाबा म्हणिनोय मोज्या आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावण मागान. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या दाखले पवित्रेच्या रवान सर्वेस्पोर मानक्यो. मोगाड बापा आमच्या रोजनारा ओवडो आनी दाखा सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे बरें आमचे सोक्त कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी परमेश्वराक वाडटाव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोडना वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या फुलोट जिवणपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपले मोहिमेमून स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासली कोराचें रगत पातकाचें बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो ओठ परगटुया. Jesu
मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची खूण आनी रगत शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पणसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा वारमारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागेवन सुजे बागेवन तोर दुतां आनी सोरकाणी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाची बरी खबर घेवन येतात ताची पावलां सोबीत. तर आमी ही बरी खबर घेवन आमच्या पावलांनी जडी मोडी वेता थंय आमी जेजूक परगटूंक जेजूचो संदेशकार आमी जावन बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायकांक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सौर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे तुजे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे
हे देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळी सुभागी सोम्याक देवाचे भितर येवची म्हाका पावना मोठ्या ताचुकान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन करुया D14 जेजू दाखवेळ आमी फाटे.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका मुड्यान आनी एके कालशीन तुमी आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोबे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोड कर. होच आमचो संतोश हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. देवाचे कृपेन काजार जाता इलेन जेन फेर्नांदीस, आंकवार्दो ऑल्वीन मार्सेलिनो फेर्नांदीस आनी जॉयस रिटा फेर्नांदीस. तुवान हाचे नेवऱ्याचें नांव रॉय कार्दोजो, आंकवारपूत आंतोनियो पेद्रो कार्दोजो आनी लाजारिना पिरीस, गांवांत नेरुलसो निमणीची. आलिशा फेर्नांदीस, आंकवार्दो आग्नेलो जुदास फेर्नांदीस आनी पॅट्रिसिया Zalia Josephine Fernandes. वेरे रेशमागोस हाचे नेवऱ्याचें नांव अजय पुंडलीक कदम, आंकवारपूत पुंडलीक शंकर कदम आनी साविता पुंडलीक कदम, तालिगांवचो. कसली आडकोड आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. आयची मांडावळ केल्या संदेशकारांनी आनी दोतोनीच्या भुरग्यांनी. आनी आयज दोतोनीचें वरोस सोंपता, पूण दोतोन सोंपना. दोतोन आमी सदां काल आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक जाय. सांजे मीस 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. आतां मीस जाल्या उपरांत PPC पॅरिश पावशल कावन्सल गोडी फिरगो सोबेची जमात आसतली. रोखडीच मीस जाल्या उपरांत. मंगळारा दीस मीस सकाळीं आसतलें, कित्याक सांजे लग्न संस्कार आसा 3 वरांचेर. सांजे मीस आसचें ना 5:30, पूण सकाळीं आसतलें 7:30. इकरा तारखेर वर्ल्ड डे ऑफ सीख पिडेस्तां खातीर आमी मागता लोड सायबीणेचे पोरबेर सोमया. तो सकाळीं मीस ना, सांजे 5 वाजता. कोण जाणटी पिडेस्त हाडटेली मिसाक येतली ताका आमी मागणी दितल्या पिडेस्तांची. येता तो आयतार साद्या काळाचो 6वो आयतार बरो सीख डे ऑफ हेल्थ एपोस्टोलेट. सकाळीं 8 वरांचेर मीस मांडावळ करून पवित्र कुर्साचो समुदाय. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. उबी रावया. पॅरिश बुलेटीन आमचे येवचें आसा. आयज काल निमाणो दीस आसलो, तरी आसतना कोण कितें दिवंक सोदता आयज हाडून दिवचें पॅरिश बुलेटिना खातीर येवपाचें आसा फेब्रुवारी आनी मार्च. सर्वेच पोर तुमचे सोबे आसो. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. शेवटाक गायन गावया F50 म्हजो पाटलाव करूंक.
No